पणजे स्मार्ट सिटी करपाचें काम लोकांच्या जिवार आयला हे विशीं ना कंत्राटदार ना पणजे महापालिका आनी सरकार लेगीत गंभीर ना। ताका लागून ह्या सगळ्या आड आम आदमी पक्षान पणजे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम बेजबाबदारपणान चल्लां असो आरोप आपाचे अध्यक्ष अमित पालेकर हांणी केला। आज आमी बाक्या कंस्ट्रक्शन पणजे स्मार्ट सिटी लिमिटेड इसुडा मागीर CCP आणि PWD हांचेर एक जॉइंट कंप्लेंट फायल केला रिगार्डिंग स्मार्ट सिटी वर्क्स। वेगवेगळे इन्सिडेंट आमी साइट केल्या, आमी फोटोय दाखयल्या की पणजेन आज परिस्थिती कशी आसा। आमकां खबर आसा की 31 तारखेच्या रातचो कळणकर हो भुरगो मरण आयला ताका, कारण एक ओपन बिचान तो पडलो स्मार्ट सिटी वर्क काम करतालो तातूंत। हाजे पयलीं आमी पळयला रायबंद्रा एक तांचोच वर्कमॅन माती कोसळून मेल्लो। आमी पणजे दीस रात एक्सिडेंट पळयता, म्हाका दिसता 100-150 तरी ट्रक पळयतले आसतले। आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ वाल्मिकी वेगवेगळ्या तरेन पणजेन कितें चल्लां तें दाखयता, आमी वेगवेगळ्या तरेन पणजेची घाणेरडेपणां चल्ले ती दाखयता। प्रत्येक जाण ओगी आसा आनी हे क्रिमिनल ऑफेन्स आसतनाय देर वॉज नो एक्शन कमिंग फोर्थ फ्रॉम पुलीस। आनी ऑथॉरिटीज म्हणटाले आमी इन्क्वायरी करता म्हणून, पण FIR नासतना इन्क्वायरी कशी करता हो एक प्रश्न आशिल्लो। पूण आमी आज एक फॉर्मल कंप्लेंट फायल केल्या, पर्टिक्युलरली नेमिंग दी कॉन्ट्रॅक्टर दॅट बाक्या कंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड, हिज डायरेक्टर, हिज ऑफिशियल्स, एनी अदर गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स हू आर टर्निंग अ ब्लाइंड आय।